आमकां अजून पर्यंत शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लॉक कमिटी आसा तांकां अजून पर्यंत विश्वासान घेवना की बाबा डिजॉल्व कित्याक लागून करता, कितें जाला इशू आनी केन्ना पर्यंत चालू करतले. म्हणल्यार अशें जालें आसा की आमकां टोटल वाऱ्यार सोडलेलें आसा अशें म्हणटा तशी परिस्थिती आसा. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कडेन जितले जे यूथ आमी फुडें सरलेले आनी पार्टी बरोबर फुडें सरून काम करपाक लागलेले तेन्ना आमकां खंय आमी जिवाची रिस्क घेवन म्हणटाची फुडें सरलेले. आमी खंयचेच आशेन फुडें सरनाशिल्ले की बाबा आमकां कितें मेळटलें हे पार्टी कडल्यान, जावं आमकां कितें पगार मेळटलो, जावं आनी कितें हे आशेन नाशिल्ले, जावं फेम मेळटले हे आशेन नाशिल्ले. म्हणून आयज अशी परिस्थिती आसा की बाबा आमकां विश्वासान घेयनासतना खंय तरी कमिटी डायरेक्ट डिजॉल्व केल्ली आसा आनी आमकां सगळ्या लोकां कडल्यान विचारप चालू आसा की बाबा कितें जालां, कित्याक लागून अशें जाता, आमकां कांयच खबरच ना. ती खंय तरी आमकां सगळ्यांक काळखान दवरून ह्यो गोश्टी चल्लेल्यो आसा. राहुल नायकान सीसीचेर बेजबाबदारपणान काम करपाचो आरोप करीत अजय खोलकराक जबाबदार धरला. सीसीचे 80% सदस्य निष्क्रिय आसा, तांचेर पयलीं कारवाय जावंक जाय अशें तो म्हणटा. पण इतलोच आसा की बाबा पार्टी बंद करची न्ही, कित्याक गोंयभर जे भुरग्यांनी रिस्क घेवन हे पार्टी कडेन फुडें सरलेले आनी पार्टी बरोबर काम करता. आतां पळयलें जाल्यार की अजय खोलकर की इतले लेवलचे जे उलयता की पळयलें जाल्यार ही पार्टी बंद करपाचीच परिस्थिती आसा. जाल्यार बेजबाबदारपणा ही सीईसी कमिटी आसा ती काम करता. सीईसी मेंबर जे आसा तितून 80% जे सीईसी मेंबर आसा ते इनएक्टीव आसा, म्हणजे ते आपलो धंदो पळयता, जे पार्टीचे कसलेच काम ग्रावंडार करना आनी हे डिसिजन घेता असली. तर हेजो आमकां निशेध आसा. आमी पळयला की विरेश बोरकारांनी की ऑफिसान वचून तांकां मेळपाचें हें केल्लें आसा. तर ते हेजेर बरे तरेन हें जावन पार्टी बरे तरेन फुडें वयची आनी हे सीईसी मेंबर आसा तेंचेर कितें तरी कारवाय जावची आनी जनरल मिटींग घेवची आनी हेजेर कितें तरी डिस्कशन जावन सुटावो जावचो हो सगळो सारको.